सुबह मैं मॉर्निंग में 7 बजे आया इधर, तो एम्बुलेंस एक आया खड़ा था। एम्बुलेंस खड़ा था, बाद में मैं देखा तो एक मज़दूर आदमी था, तो उसको थोड़ा सिर में खून आ रहा था। तो बाद में उसको एम्बुलेंस वाला लेके गया। किसने देखा था? नहीं, किसी ने देखा नहीं, मतलब मैं आया तो उधर आदमी भीड़ था ना, हाँ, तो बाद में मैं भी रुका, बाद में एम्बुलेंस में लेके गया उसको। मरा पड़ा था। हाँ, मरा ही होगा। कौन आया बाद में? अर्जुन के पुलिस वगैरह कोई थे? नहीं, पुलिस तो नहीं आया। उस वक्त नहीं थे, नहीं, उसके बाद आया। उसके बाद आया। कोई जान पहचान वाला लोकल नहीं। इधर का? इधर का लोकल तो नहीं लगा, मैंने भी देखा नहीं उसको। मजदूर था लगता है, कौन था देखा नहीं। आज सकाळी एक डेड बॉडी हांगासर लायिंग हेचेर गावली की कारण हांव नको ते कितें कशी आली पळय ती आमकां कांय खबर ना, पूण ते कोण येता वयता पळय तांकां हांगासर गावल्ली दिसली आनी तेंच्यांनी जे ऑथॉरिटी जावं पुलीस जावं कोणाक आहा पळय तांकां तेंच्यांनी एम्बुलन्स येयली, हांगा पुलिसूय येयली, हांगासर सारकें तेंच्यांनी फायंड आवट केलें आतां कोण हो कसो येयलो हांगासर हें आतां कळोंक जाय की कारण हें आसगांव ह्या जाला कित्याक आसगांव आज ही शांत प्लेस की आसगांव सगळे येदे व्हडले सेलिब्रिटी येता आनी रावता हांगासर, पूण आयज ही बॉडी येवन थंय कशी पावली, काय हाडून उडयली, काय कितें जालें हेचेर हे आतां पुलिसांनी हेचेर फायंड आवट करूंक जाय। हांव मागता कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन आनी इवन हांव आमचे जे अंजुना PI आहा हेचेर तेणी बरें एक्शन घेवंक जाय आनी तेचेर कळोंक जाय की बाबा हो कोण आसलो। नमस्कार, आम्ही असा सध्या आसगांव आणि आसगांव वॉर्ड नंबर 1 हांगासर फुडें वचून एक बस स्टॉप आसा जंक्शनाचेर। बस स्टॉपाच्या कुशीकूच आयज सकाळी एक लायव्ह कंडिशनाक एक दादलो मनीस पडत आशिल्लो। जेन्ना हांगासरल्यान सकाळच्या टायमार एक गाडी वयताली लोकल ड्रायव्हरूच, तेच्या नजरेक ही गोष्ट पडना, तेणी सोमते गाडयेंतल्यान देंवन पळयलें की हो एक लायव्ह कंडिशनान एक दादलो मनीस आसा। तेन्ना तेणी 108क कॉल केलो। जेन्ना 108 हांगासर पावली तेन्ना अशें कळोन येयलें की हो जो लायव्ह कंडिशनान एक दादलो मनीस पडिल्लो तो खंय तरी जाग्यारूच मरण पावलेलो आसा। 108 ती डेड बॉडी जी आसा ती घातली आनी अंजुना पुलिसांक कॉल केलो। तेन्ना अंजुनचे पुलीस घटनास्थळी हांगासर पावले, तेंच्यांनी पंचनामा केलो आनी फुडली जी इन्वेस्टिगेशन आसा ती करपाक सुरवात केली। सध्या ही जी डेड बॉडी आसा ती पोस्टमॉर्टमा खातीर GMCन व्हरली आसा आनी फुडलो तपास जो आसा तो अंजुनचे पुलीस करीत आसा। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।